धर्मदूताचो इतिहास एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चॅप्टर 3 वर्सीस 1 to 10 आमकां अशें मेवता. पेद्रू आनी जुवांव सांजेच्या वेळार देव मंदिरांत मागणें करूंक वेतात. आनी थंयसर म्हजी भयण मानू सुंदर देव मंदिराच्या दारवट्यांशी जायतीं भावा भयणां भीक मागूंक आसतालीं. आनी सदांच एका मनशाक ओपांगूळ जाल्ल्या मनशाक थंयसर हाडून दवरतालीं भीक मागूंक. आनीक ज्या दिसाक पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत मागणें करूंक वेता तेन्ना हो भिकारी हो ओपंगूळ जाल्लो मनीस तांकां पळयता. आनी तांकां पळोवन तांकां तो म्हणटा आपणाक कितें तरी भीक घालात. आनी पेद्रू आनी जुवांव ताका पळयता आनी ताका पळोवन अशें म्हणटा आमकां पळय. आनीक ओपांगूळ जाल्लो मनीस कुशालकायेन आपणाक कितें तरी भीक मेवतली म्हणून तो तांकां पळयता. आनी तेन्ना पेद्रू ताका अशें म्हणटा तुका दिवूंक म्हजे लागीं रुपये ना भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. आनी तो अशें म्हणटा नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. आनी पेद्रू ताच्या उजव्या हाताक धरता, ताका उखलता, ताची हाडां घोट जातात आनी तो चलूंक लागता. आनी तांचे बरोबर देवाक वाकाडीत दिनवासीत तो देव मंदिरांत भितर सरता. म्हजे भयण भावांनो, आयचो विशय जेजूचें नांव सोडयता मानून घेवया. पेद्रू मानून घेता की हें जेजूचें नांव सोडयता म्हूण, जेजूचें नांव पेकोवणी दिता म्हूण, आनी जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरता आनी हेंच नांव घेवन त्या मनशाक तो पेकोवणी फाव कोत्ता. म्हजे भयण भावांनो, जेजूचें नांव आमकां सोडवण दिता, जेजूचें नांव आमकां पेकयता, जेजूचें नांव आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडटा, शांती हाडटा, कुशालकाय हाडटा. जाल्यार ह्या जेजूच्या नांवाचेर हांव कितलो भावार्थ दवरता काय, कितलो हांव मानून घेता काय, हें जेजूचें नांव म्हाका सोडयता म्हूण, म्हज्या जिवितांत शांती हाडटा म्हूण, पेकोवणी हाडटा म्हूण. देंवचार लेगून मेळे ओतमे लेगून मानून घेतात की हें जेजूचें नांव सोडयता म्हूण. आनी जेजूच्या नांवांत हो देंवचार हे मेळे ओतमे देखून भियेताले, कांपयताले, कडकडटाले. कित्याक ते मानून घेतात हें जेजूचें नांव सोडयता आनी एक पेकोवणी दिता म्हूण. जाल्यार आमकांच एक प्रश्न आमी करची गरज आसा, हांव आनी तूं कितलें मानून घेता काय. आय म्हजे भयण भावांनो, जर तर पळयलें आनी नियाळ्ळें जाल्यार आमी साबार तरेनी हें जेजूचें नांव उगडायता, साबार तरेनी हे जेजूच्या नांवाची आमी फकाणां कोत्ता, जेजूचें नांव घेवन फोटी मारता, जेजूचें नांव घेवन गाळयो मारता, वायट उतरां उलयता, शिराप घालता. आनी इतलेंच न्हय, आयज जेजूचें नांव आमी घराचेर घालता, गाडयांचेर घालता. पूण म्हजे भयण भावांनो, आमचे जिवितांतल्यो कोरण्यो कसल्यो जाता. जेन्ना हें नांव आमी घालता आनी हें नांव आमी घेता आनी आमच्यो कोरण्यो जिविताच्यो वायट्यो बी जाता तेन्ना आमी जेजूक लोजेक घालता. जर तर म्हजे भयण भावांनो, हे जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलेलो आनी हे जेजूचें नांव घेवन भावार्थान आमी मागलेले जाल्यार आयज आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत कितल्यो मिलाग्र्यो घडटल्यो आसल्यो. आनी इतलेंच न्हय, हे जेजूचें नांव घेवन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितल्यो मिलाग्र्यो घडोवन हाडटल्यो आसल्यो. जेजू आमकां सोडयता, जेजूचें नांव आमकां सोडयता. कित्याक तो आमकां सोडयता आनी कसो तो सोडयता हाचें पयलें वाचप हाचो आमकां जबाब दिता. भाग्यो जुवांवाचें पयलें चिटीवेलें वाचप. भाग्यो जुवांव थंयसर सांगता तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयला. सो जेजू आमकां कसो सोडयता, आमच्या पातकांतली तो आमकां सोडयता, आमच्या पातकांचे बोगसोणी आमकां दिता. आनी हे भाशेन म्हजे भयण भावांनो, आमकां सोडोवन पातकांतली आमचे संबंद देवा सोबे नव्यान बांदून हाडटा. आनी कित्याक ते हाचोय जबाब आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत मेवता. आमी सगलीं देवाची अपुरबायेची भुरगीं. आनी जेजू आमकां पातकांतली सोडयता
कित्याक आमी बरी उतरां आसात. तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. त्या दिसाक आमी ताचे सारके जातले. सो जेजू आमकां सोडयता कित्याक आमी देवाची भुरगीं ताचे सारके जावंक आनी ताका रूप पळोवंक देवा भाशेन आमचें जिवीत प्रमाणीक जावंक देखून जेजू आमकां सोडयता. जाल्यार मोजबीण मानून जेजूचें नांव आमकां सोडयता जाल्यार हांव हें मानून घेता काय गरज आसा हांवें मानून घेवंक जेजूचें नांव म्हाका सोडयता म्हूण म्हाका पिकोवणी दिता म्हूण आनीक ह्या नांवाची परगटणी करूंक. जाल्यार कशे तरेन आमी हें जेजूचें नांव आमकां सोडयता म्हूण मानून घेवया आनीक ह्या नांवाची आमी कशे तरेन परगटणी करुया हाचो जबाब म्हजे भयण मानू आमकां हाच्या शुभ वर्तमानांत मेवता. पयली वस्त म्हजे भयण मानू हें जेजूचें नांव आमकां सोडयता म्हूण मानून घेवंक आनी जेजूच्या नांवाची परगटणी करूंक पयली वस्त म्हणटा ती पेद्रू ते ओपांगूळ जाल्ल्या मनशाक कितें म्हणटा म्हजे लागीं भांगर ना रुपया ना पूण ताचे लागीं कितें आसलें जेजूचें नांव आसलें. जुआंव बावतीस हाच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव बावतिसा लागींनूय रुपये नासले भांगर नासलें पूण जुआंव बावतिसा लागीं कितें आसलें जेजूचें नांव आसलें जेजू आसलो. आनी हेच कितें म्हजे भयण मानू जावं पेद्रू जुआंव जेजू दुसऱ्यांक दितात जेजूच्या नांवाची परगटणी करतात जेजू गवाय दितात आनी तो म्हणटा पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. पयली वस्त म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत आमचे लागीं रुपये नासत भांगर नासत वस्तू नासत गिरेस्तकाय नासत पूण गरजेचें कितें आमचे मदें आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत कितें आसूंक गरजेचें जेजूचें नांव आसूंक गरजेचें जेजू आसूंक गरजेचो. आनी जेन्ना हें जेजूचें नांव म्हज्या ओंठाचेर आसतलें म्हज्या काळजांत आसतलें म्हज्या मनांत आसतलें म्हज्या कुटुंबांत आसतलें तेन्ना जेजूच्या नांवा वरवीं हांव जेजूचें आसणें म्हज्या जिवितांत अनुभवूंक पावतलो जेजूची पेकोवणी म्हाका मेवतली जेजूचें बळ म्हाका मेवतलें जेजूची कृपा म्हाका मेवतली आनी हे भाशेन जेजूक हांव अनुभवूंक पावतलो आनी ताच्या नांवाची परगटणी करूंक पावतलो. दुसरी वस्त म्हजी भयण मानू गरजेची ती म्हणल्यार पेद्रू जेन्ना ते ओपुंगळ जाल्ल्या मनशाक जेजूच्या नांवान पेकोवणी दिता तेन्ना तो मनीस कितें करता देवाची तूस करता जेजूच्या नांवाची तूस करता आनी तूस करीत वाकाणीत तो देव मंदिरांत भितर सरता. हाच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जुआंव कितें करता जुआंव अशें म्हणटा म्हजे उपरांत कोण एकलो येता पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे व्हड. जुआंव जेजूची वाट तयार करूंक आयलोलो पूण म्हजे भयण मानू जेजूच्या नांवाची तो परगटणी करता जेजूक तो परगट्टा आपूण ल्हानवीक जाता आपूण कालतो जाता आनीक जेजूचें नांव परगट्टा. गरज आसा म्हजे भयण मानू दुसरी वस्त आज आमचे लागीं भांगर आसत व रुपये आसत गिरेस्तकाय आसत सगल्यो वस्तू आसत गरजेचें कितें ल्हानवीक जावप आनी कालतें जावप आनी ज्यो वस्तू जी गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसा ते गिरेस्तकाये वरवीं आमी जेजूच्या नांवाची परगटणी करूंक गरजेची. व्हडपणान बरोवंक फावना जे सगलें आमकां मेवलां ते जेजूच्या नांवान आमकां मेवलां ही सगली आमची देणी ते देवाची देणी आमकां हें आमी मानून घेवंक गरजेचें आनी आमच्या नांवाची वाखाणणी न्हय आमचें नांव परगटप न्हय पूण कोणाच्या नांवाची वाखाणणी जावंक जाय कोणाचें नांव परगटूंक जाय जेजूच्या नांवाची वाखाणणी जावंक जाय आनी जेजूचें नांव परगटूंक जाय. निमाणे सुवातेर म्हजे भयण मानू पेद्रू कितें करता जेजूच्या नांवान त्या मनशाच्या उजव्या हाताक धरता ताका उखलता आनी पेकोवणी दिता. जुआंव कितें करता जुआंव उदकांत पविस्नान दिता आनी एक परजेक पातकाचें बोगसोणें दिता आनी हे भाशेन जेजूच्या नांवान ही पेकोवणी बोगसोणें तांकां घेवंक दिता. सो तिसरी वस्त आमकां गरजेची ती म्हणल्यार जेजूच्या नांवान आमी पातकांचें बोगसोणें घेवंक गरजेचें आमच्या पातकांचें बोगसोणें घेवंक गरजेचें. इतलेंच न्हय ह्या जेजूच्या नांवान जर तर कोणें म्हाका दुखयला कोणें म्हाका अपमान केला ताका बोगसोणें दिवंक गरजेचें.
हे जेजूच्या नांवान आमी एकामेकाचेर हात धरून भावार्थान मागणें करून ही पेकोवणी दिवंक गरजेची. कित्याक हे जेजूचें नांव आमकां सोडयता, आमकां पेकयता. सो हे भाशेन मोच भयण मानू बरें जिवीत जिवन बऱ्यो कोरण्यो आदारून आमी जेजूच्या नांवाची परगटणी करूंक जाता. सान फ्रांसीस शावेर जेजूच्या नांवाक मोगान पडलो आनी हेच जेजूचें नांव परगटूंक तो देसा देसांनी गेलो. आपल्या नांवाची व्हडवीक ताणें सांगूंक ना, पूण जेजूच्या नांवाची व्हडवीक ताणें सांगली आनी हे भाशेन जेजूक ताणें परगटलो. आतां तोच जेजू हुंड्याच्या रुपान हे आल्तारा येतलो. तो ताचोच आदार, ताचीच कृपा आमकां मागुया की आमी मानून घेवंक की जेजू आमकां सोडयता म्हूण. आनी हें मानून घेवंक आमच्या जिवितांत ही नवसोन्य हाडूंक, ही पेकोवणी अणभवूंक आमच्या बऱ्या उतरां आनी बऱ्या कोरण्या वरवीं ह्या जेजूच्या नांवाची आमी सगळीं परगटणार आसा.